नाही नाही प्रेझर पंच ऑफ विलेज पंचायत चांदोर तसेच एक सरपंच डेरिक गुरगोलीन स्पोर्ट्स क्लबाचे अध्यक्ष सुदेश पिशे तसेच क्लबाचे अधिकारी बाप सुरेश बाप राजू दुसरे चांदोर स्पोर्ट्स क्लबाचे अध्यक्ष बाप इजिडियो गिरदोलीम स्पोर्ट्स क्लबाचे दुसरे वांगडी गिरदोलीम स्पोर्ट्स क्लबाचे गिरदोलीम पंचायतीचे सरपंच आई सोनिया बाप जुवांव आई मिलाग्रीन तसेच बाप फ्रँकी बाई फ्लाविया चांदोर पंचायतीचे वांगडी आनीक म्हज्या मोगाळ भावनो भयणीनो आपुरबायच्या भुरग्यांनो बरी सुवातेर दोनी टिमीक खास करून उगे फुटबॉल क्लबाक म्हजी पोरबी आयच्या दिसाक जेन्ना हो टोर्नामेंट बरे भाशेन तुमी बरी गेम दाखोवन बरें टॅलंट दाखोवन तुमी जिखले त्याच पद्दतीन गिरदोलीम स्पोर्ट्स क्लबाच्या वांगड्याक जावं बाब ब्रायन बाब रोलेन इतर सगळे मेंबर हाकाय पोरबी आयच्या दिसाक जेन्ना हो बरो टोर्नामेंट 19th गिरदोलीम पंचायत कप तुमी बरे भाशेन ऑर्गनायज केलो खूब त्रास जाता असले मोठे टोर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक आनी जेन्ना फायनान्शियली म्हाका दिसता जायते त्रास जाता पूण वर्सा वरोस हो टोर्नामेंट बरो जाता गिरदोलीम स्पोर्ट्स क्लब एक म्हाका दिसता इज वन ऑफ द फायनस्ट स्पोर्ट्स क्लब ह्या क्लब हावजाचे लास्ट मंथ आमी रुफाचें काम करून जवळ जवळ 22 लाखाचें रूफ चेंज करपाचे प्रयत्न केले म्हाका खात्री आसा दुसरे जे गिरदोलीम स्पोर्ट्स क्लबान इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमी प्रॉमीस केलेले आहा जावं जे हॉलाचे सायडीन जे काम आसा जावं क्लब हावस जे आहा ही सगळी सुविधा हांव बाब सुदेशा लागीं उलयतालो जेन्ना तुमची NOC पेंडींग आहा हेंय काम आमी पुराय करतले आज भावनो भयणीनो फुटबॉल हे आमच्या रोगतांत आसा खास करून हे टोर्नामेंट जेन्ना जाता इंटर विलेज ह्या इंटर विलेज टोर्नामेंटाचेर म्हाका दिसता जायते भुरग्यांचो फुडार आसा आनीक गोंय हे शीतकोडी आनी फुटबॉल म्हणजे आमी फामाद आनीक म्हाका खात्री आसा हेजे मुखार जे बरे टोर्नामेंट आमच्या गांवांत जातले जे गिरदोलीम स्पोर्ट्स क्लब जावं चांदोर स्पोर्ट्स क्लब दोनी एकठांय जावन तुमी बरे टोर्नामेंट करता बरो तुमकां म्हाका दिसता गोंयभर रिस्पॉन्स जाता सदांच तुमच्या बाराबर सुखांत दुखांत आसतलो त्याच पद्दतीन पंचायतीचे सरपंच आनी 5 मेंबरांक पोरबी दिता बरे भाशेन हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज केला म्हणून
आनी आमकां आपय सदांच तुमकां सांगपाक सोदता आमी सदांच तुमच्या वांगडा आसतले तुमच्या सुखान दुखान आनीक रावता तुमचोय मोग आनी आशिर्वाद आसतलो म्हणून आमकां आपयन 2 उतरां दिवपाक बरो सोयेक दिलो म्हणून सगळ्यांक काळजांत तांचे बरें trained at the Square Martial Arts Center in Githoling Club. Player goes to Joyston Peixoto. Best midfielder. Player of the tournament, Oveta Rutik Bandodkar of Uge of Githoling Club to present this Player of the Tournament award. Ani तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.